नमस्कार, हांव अलिशा मेनेझीस आनी तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। सगळ्यान पयलीं तुमकां विवा कार्निवल म्हणून परबी दिता। तर आमच्या गोंयांत 3 दीस जाले कालच्यान कार्निवल चालू आसा आनी ह्याच संदर्भान आमकां उलोवपाक आमच्या बरोबर आसा मिस्टर तिमोथियो फेर्नांडीस। तर हो गोंयचो पयलोच किंग मोमो आनी ताणेंच हो कार्निवल ह्या गोंयांत सुरवात केल्ली। तर आमी आतां ताचे कडल्यान ह्या कार्निवलाचो इतिहास जाणून घेवया। विवा कार्नावाल 3 दीस कार्नावाल ना 4 दीस हांवें एक चोडयला किंग मोमो पेरेड करून गोंयांत 4 दीस कार्नावाल केला। तर बाब तिमोथियो म्हाका सांग की तुज्या मायंडान हो थॉट कसो येयलो की तूं कार्निवल सुरवात करतलो म्हणे कार्निवलाची? मोकोडे एक धाकलो ग्रूप आहलोलो म्युजिकल स्ट्रिंग बँड आनी फ्री वाजताले आनी आमकां लोक पार्टयेक भुरग्यांचे पार्टयेक क्लब नासतना आमकां प्रोग्राम दिवपाक आपयताले। एक दीस कोणागेर म्हज्या फ्रेंडागेर गेलो आनी थिंगा चोयलें एक मॅगझीन ब्राझिलियन मॅगझीन री दी जानेर तें हांवें वाचलें आनी किंग मोमोचे सगळी स्टोरी हांव म्हणलें वाजून हांव म्हणलें गोंयांत कोत्तलोच आनी करून दाखयलें मागीर 1965 कार्नावाल येता तेन्ना हांवें प्लॅनिंग केलो। हांवें थोडे भुरगे अरेंज केले, थोडे भुरगे शेजाऱ्यांचे आनी मागीर एक गाडो कॉन्टेक्ट केलो हांवें मेरशे बैलांक गाडो आनी ताका सांगलें तूं पाट्यार राव आनी थिंगा पाट्यार सोन मागीर ते आमी वाजीत हांव गाड्याचेर बसोन सेक्रेटरीयेट फाझेंदा त्या वटेन जार्जियान वचपाक हें केलें। मात कितें जालें मोदेंच फाझेंदा कडेन पावलो तेन्ना बैल हें जालो एक्सायट जालो आनी उडयो मारपाक लागलो। तेन्ना मागीर गाड्याकारान ताका यंग मारली आनी स्लोली आमी गार्डनार पावले। मागीर लोकांनी म्हणलें बाबा कितें बरें दिसलें आनी जायत जाणांनी म्हाका म्हटलें की केलें तें बरें केलें। मागीर दुसऱ्या वर्सा 1966 हांवें रिपीट करपाक केलें इन बेटर वे। तेच भाशेन एक बँड अरेंजर केलें आनीक आमचे म्युनिसिपालिटी ऑफिसर ते कडेन वचून ते कडेन जीप एक हालून धाकली जीप ओपन ते कडेन वचून हांवें मागलें मातशी जीप मातशी म्हाका दी कित्याक हांव किंग मोमोचें पेरेड करता आनी तेणें म्हाका खुशालकायेन दिलें। आनी म्हाका दिसता आनी कोणाकाय सांगलें पयलें चोवपाक हांवें कितें केलां तें आनी तितूनच तेन्ना दी आर द नोयत म्हणून पेपर आहलोलो तेणें एनावंस केलें तो किंग मोमो फनी किंग मोमो तेजें पुरसां हें जातलो पेरेड आनी लोक चड जालो। तेन्ना गोवोरमेंटान चोयलें की हांवें कितें कोत्ता पळय तें चड करून ट्युरिजमाचें त्या खातीर हें म्हणलें ती मत कितें आमकां कितें गोवोरमेंटाक सरी पडटलें आनी तिणें मागीर चीफ ऑफिसर आहलो तो म्युनिसिपालिटीचो मिस्टर वास्काल तेणें एक सेक्रेटरीक हें केलो पेर्सिवाल नोरन ही वॉज दीस चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्युरिजम तेणें मूव केलो आनीक आनी मायेकार तो आहलोलो मिनिस्टर ऑफ ट्युरिजम तेंची मिटींग जाली आनी एक कमिटी केली तितून म्हाका हांवूय कमिटी मेंबर आनी 1967 गव्हर्मेंट लेवलाचेर कित्याक डिस्पेच जाता आनी बेटर प्रेजेंटेशन तेणें गव्हर्मेंट लेवलाचेर कॉमेस केली गव्हर्मेंट आनी फ्रॉम 67 किंग मोमो पेरेड एवरी इयर जाली। तर तुवें आतां म्हटलें की तुमी पणजे पाट्यारसून कंपल गार्डना कडल्यान बसून तुमी ती परेड हाडटालेच पूण जे तेजें वाहन आहलें म्हणजे तो बुलक कार्ट आसलो एक तोच बुलक कार्ट कित्याक यूज केलो की आनीकूय कितें यूज करूंक जातालें बट वॉट वॉज दॅट स्पेशलिटी ऑफ द बुलक कार्ट? बिकॉज दॅट टायम म्हाका पयशे नासलेले मोटर करपाक त्या पासून हांवें म्हणलें मोकळे पयशे ना म्हणून गाड्याचेर येयल्यो दी बरें ना कोण वतलो म्हाका
ते बसत गाड्यार कॉम्बॅस केले आनी लोक लागलो वयता आसतना चलून हें कितें आमगे गाड्याची वयता ते आनी लोक आसतालो. तर लोकांचें म्हटल्यार आतां तुवें आतां पयलोच ज्या दिसा तूं देवलो हे मुलाखत घेवन, सो लोकांचो तुका प्रतिसाद कसो आसलो की ताणें तुका एक्सेप्ट केलो, ते फकाणां उडोवपाक लागले वा तेवूय तुका जॉयन जाले? ना, सगळे खुशालकायेन म्हाका जॉयन जावंक मात कितें ग्रुपान भितर सर नासलेले, ते सायडीक रावन क्लॅप मारताले आनी हें करताले आनी हांवूय हॅपी मूड सगळ्या लोकां कडेन आतालो वयतालो आनी कितें करून सगलो लोक मूड आहलोलो मुडान. हांव पास जाता तेन्ना सगलो लोक मुडान जातालो कित्याक हांव तांकां हांसोवन फेडोवन तांकां ते हॅपी दवरतालो. तर हे लोकांचें जालेंच, पूण मागीर जेन्ना तुका एक स्टेज मेळ्ळी की अशें एक परेड तूं काडपाक रेडी आहा, गव्हर्मेंटाचो आदार गव्हर्मेंटान ऑर्गनायझर केले, तिणी बँड हाडून आनी मात कितें तेन्ना डांस ट्रूप फ्लोट नासलेले. मागीर हांव कितें करतालो गांवांत हिंगा थिंगा वचून मेवतालो भुरग्यांक ग्रूप तेन्ना ग्रूप फ्लोट नासलेले, हे कोडे वचून 4-5 करतालो पयलो. मागीर एवरी इयर बाय इयर हांवें ग्रूप चड केले पार्टिसिपेट करपाक आनी मागीर प्रोपागंड जालें आनी मागीर लोक आपशीं येवपाक लागले. 1974 मिस्टर फ्रांसीस मार्तीन तेणें एक ग्रूप केलो एज अ मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब नॅशनल. आनी तेन्नासून लोकांनी चोयले की हे फेस्टिवल बरें चलता म्हूण मागीर जायते ग्रूप ते उपरांत जाले. तर पयलो कार्निवल जस्ट की तूंच एक ग्रूप घेवन करतालो, तूंच लोकां मदीं वयतालो, पूण आतांच्या टायमार तो आतां वर्ल्ड कितें म्हणटा आख्ख्या वर्ल्डाक फामाद जाला. सो तुका कशें दिसता की तुवें जे सुरवात केल्ली ती आतां इतली फामाद जाल्या म्हणून? म्हाका राती कोणाचो फोन येयला, समजो विली म्हणून तेणें म्हाका सांगलां तिमोत आपणें म्हणगालो तुवें कार्नावाल केला पळय तो आपणाक कित्याचेर गायला म्हणगालो आनी सगळ्या संवसाराक गोंयकार आहा तितल्यांकूय म्हणगालो गमतेले तो हांवें कितें केलें तें. मागीर आनी एक फोन येयलो फ्रॉम दुबय सांगून की आपणें हें चयलां तुवें किंग मोमो इंटरव्यू येयले म्हणून जायते फोन येता म्हाका कॉंग्रेच्युलेशन. तर आतां तुवें म्हाका सांगलेंस की तुका इतले सगळ्या लोकांचो फोन येयलो, तुका एप्रिशिएट केलो म्हणून. तर आतां जेन्ना तुजो आदी काळ आसलो लायक बिफोर लिबरेशन, तेन्ना कार्निवल कसो जातालो आनी आतां तुवें स्टार्ट केलो उपरांत कार्निवल कसो मनयतात लोक? बरो उगडास केलो. बिफोर लिबरेशन आनी आतां कार्नावाल इज कॉम्प्लिटली डिफरंट. पयले इस्पोंतानियस लोक येताले न्हेसोन, चेडे न्हेसताले, चेडवां बायलो कापडां घालून आनी जायते भशेन येताले. इस्पोंत म्हणजे जाण एकलो मार्गार भोंवताले आनी ह्या घरांचो फामील थिंग वयताली आनी कार्नावाल क्वायट डिफरंट. हांव आनी म्हजो भाव लॉरेन्स एक पाटी बैलांचो गाडी बैलांचो बैल गाडो ते भाशेन हें करून जायत्या लोकांगेर वयताले आनी पयशे मागताले. मागीर हांव एक पाटी फ्रूट घेवन वर्सान वर्स कितें करतालो. एक पाटी फ्रूट घेवन लोकांगेर विकूंक वयतालो, लोक घेतालो. आनी एक पाटी कितें केलें, चड उलयना कित्याक वर्सान वर्स कितेंय पण करतालो. एक पाटी कितें केलें, हांव तो आल्वारीस तो बरो रातचो बी क्लुबान नाचोन तो न्हिदतालो आनी इकरांक सुद्दां हांव वचोन ताका मेवलो. तो हो न्हिदला पळय तें आनी ते बेश्टो जाप केली कशें जालो राती डांस कसो जालो म्हणजे उठला जाल्यार चोवपाक गेलो. हो उठला आनी काय कशें कित्याक म्हाका न्हेसोन तिंगेर येवंक जाय आसलोलो. हांव
हांपुल्ले न्हेसोन तिंगेर येवंक सोदता त्या पासत तो पयलो आहा जाल्यार तो येयलो वा उठोन तोंड च्या बी पिवन घरा गेलो हांवें प्रॉन्स करून दवरलेलें व्हडल्या बोंकाचे हांपुल्लो जालो आनीक व्हडल्या बोंकाचे आनी ड्रेस केलो ते भाशेन आनी घोंस लायली हो कोंग येयना ते भाशेन हातीक पांच हो कोंग आनी हांव तिंगेर गेलो आनीक तो भायर येयलो भायर येयल्यार कोण हांव ट्राफीक बंद कोत्ता की रूद हिंगा बिशप हावस त्या रुडार तेजें गोर पडटालें त्या रुडार आनीक तो भायर येयलो आनी चोवपा लागलो म्हाका बरें कोत्ता बरें म्हणून आसपाचें तो आनी बायल आसता मागीर कितें केलें तो नको कोण पळय तो म्हणटा तो वडकीचो कोण तो नको बायलेक सांगता कोण जातलो काय काडलो ताका थिंगाच दवरलो वरांदान आनी हांव कुजनान गेलो आनी तेजी मोडक्यो आहल्यो पळय त्यो कुजनान आनी घोंस काडली आनी भायर येयलो कितें म्हूण जालो हो मनीस म्हणून लागला उडकीचो जावंक जाय कोण तो गमना मागीर जायना म्हणून म्हाका दुसरे कडेन वचपा जायना तेका हांवें सांगलें हांव तिमोथी फेर्नांदीस तो इतलो आनी मात जालो सारको आनी मात जालो आनीक आसोन किर्यादाक सांगलें वच आनी बियर घेवन यो आनी मागीर मागीर हांव दुसऱ्यांक गेलो तर बाब म्हाका सांग की आतां तुवें जेन्ना आमी आदीं तुवें म्हटलें की तूं हे डान्स ट्रुप्स तूं डान्स कोत्तालो तूं कातारां म्हणटालो ते बी सगळें कोत्तालो तूं पूण ते आतां कशें ताची सुरवात तुका कशी थॉट येयलो की ना हें जावपाक जाय अशें आपूण कोत्तलो लोकांक एंटरटेन करपा खातीर तेन्ना म्हणजे कार्निवल आमचो की असो लिमिटेड आसलो की डान्स जातालो बरो एन्जॉयमेंट जातालो सो तेन्नाचे आनी आतांचे कितें डिफरन्स आहा आदीं फ्लोट करपाक म्युजिशियन नासलेले थोडे मागीर म्युजिशियन आतां म्युजिशियन खूब जाल्या कित्याक ते जाणाय आतां बिजनस मेळता म्हणून वाचपाक चड करून कार्नावालाक आतां चोय हे भास 30-40 ग्रूप आहा हेजे फेड तियात्र साश्टी ते कडेन म्युजीक ना म्युजीक मेळना ते कडेन ते रिकॉर्डाचेर ते एकाच ऑर्गनाचेर हें कोत्ताय कित्याक ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट थोडे आहा दॅट इज अ प्रॉब्लेम आतां म्युजिशियन खूब आहा मागीर इतलें पूण थोडे जाले आफ्टर 1967 हांव किंग मोमो जालो आनी फ्लोट थोडे कॉमेर्स केले मागीर कितें जालें लोक जॉयंट जाता भुरगे हे ते जायते ग्रूप जाले गव्हर्मेंटान 4-5 कॅटेगरी केली भुरग्यांक ग्रुपाक प्रायज दुसऱ्या व्हडल्यांक प्रायज 4 कॅटेगरी केली आनी तेन्ना गव्हर्मेंटाक प्रायज दवरलो त्या पासत फ्लोट ग्रूप चड जाले कार्नावालाक आनी आतां भरपूर 40-50 एके पेरेडीक लोक येता कित्याक तांकां स्पॉन्सर मेळटा गांवागांवांनी विलेजींनी तांकां लोक सपोर्ट कोत्ता त्या पासत ते लोक भुरगे बरो फ्लोट कोत्ताय प्रायज घेवपाक ते भाशेन आनी मागीर गव्हर्मेंटान प्रायज दवरल्या जायते कॅटेगरी तांकां हेल्प करपाक दीस इज द आयडिया तर कार्निवलाचे जे मूळ रूट आहा ते खेळ तियात्राकसून कॉमेर्स जाल्ले पूण आतां ह्या काळान खेळ तियात्र वेगळो जाला आनी कार्निवल वेगळो जाला तर ताका घेवन तुका कितें दिसता आदीं जाली वर्सां जालीं आदीं पासून बिफोर लिबरेशन चड जायते फेड थिंग जाताय मात ते कितें साश्टीनूच कोत्ताय आनी कितें जाता पणजेन आनी पणजेन आनी बार्देसान मेळना त्या पासत हांव मागतां कमिटी म्हापसाची कमिटी तेच भाशेन पणजेचे कमिटी तांकां स्पॉन्सर कितें कराय आनी ते ग्रूप जायते हिंगा 3 दिसां दाखय आनी आमचे विलेज आहा पळय ते बार्देस आनी इजेश तांकां दाखय 7 दीस ते हे सगल्या गांवांनी आनी त्या पासत ते फेड तियात्र हितूक पांयजीम आनी बार्देस कार्नावाल फुलतलो
पयले काळार आमचे कार्निवलाचे वेपारीकरण जावंक नासलें, आतां तें वेपारीकरण जालां. तर तुका कितें दिसता की तें बरे तरेन जालां की तेजें कितें लुकसाण जालां? एक विलेजींनी भुरगे जॉयन जाताय बरो फ्लोट करपाक आनी प्रायज घेवपाक. मात कितें जाता आतां देश पेज एकदम चड जाता, त्या पासत ते स्पॉन्सर मागताय आनी त्या कमर्शियल जाला. आदल्या भशेन जायना. स्पॉन्सर नासतना आनी गव्हर्मेंटाचे आदार नासतना फ्लोट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. त्या पासत जायते हॉटेलां आनी सम प्रायवेट कंपनी फ्लोटांक सपोर्ट करता नाल्यार सपोर्ट करताय आनी त्या पासत फ्लोट चड येताय. आमी उलयतात बाब तिमोथियो फेर्नांदीस हांचे लागीं. तर हाणें कार्निवल पयलोच सुरवात केली कार्निवलाक गोंयांत, आनी तो पयलोच किंग मोमो जालो. तर बाब तिमोथियो, तुमी कितले फावट किंग मोमो जाल्यात? हांव सगळे 4 फावटी जालो. 1967 गव्हर्मेंट लेवलाचेर पयलेच फावटी किंग मोमो जालो. मागीर हें केलं ज्ञान गव्हर्मेंटान हांवें प्रपोज केलें वाय पणजेन किंग मोमो, वाय नॉट पांजी मॅन मारगांव. त्या पासून 1969 or 70 ज्ञान हांव किंग मोमो जालो. सोणवारा दीस पणजे आनी आयतारा दीस मडगांव. त्या उपरांत दुसऱ्या सेंटर म्हापसा वास्को द गाम ते मागीर चडले. आनी मागीर 1980 सुमार म्हापसा कार्नावाल जायन आहलो किंग मोमोचो. म्हाका तो ऑफिसर येयलो आनी म्हाका म्हणलें तिमोत म्हणलें एक म्हापशांय कॉमेस करया. एक पाटी मिटींग केली आनी आमकां सक्सेस जावंक ना कित्याक फ्लोट मेळोंक ना. मागीर कितें जालें, दुसऱ्या वर्सा थोडे फ्लोट मेळ्ळे 4-5 गोंय आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन म्हापशां कॉमेस केली. 4 पाटी जालो. हांवें पयलोच फ्लोट येयलोलो विवा कार्नावाल दिल्ली रिपब्लीक डे सेलिब्रेशन. आनीक हांवें फ्लोटाचेर म्युजीक, डांस आनी किंग मोमो गेलोलो आनी तो फ्लोट एकदम अप्रिशिएट जालो. तर कार्निवल जालोच, पूण तूं एक बरो परफॉर्मर. तुवें जायते अशे फोक डान्स पार्टिसिपेट केला, जायते तुवें फोक डान्स मे बी आनीक जायते डान्सीस तांकां एक न्यू डिरेक्शन दिलां. तर तुका हे जे तुवें परफॉर्मन्सीस केल्या तातूंत तुका इन्स्पिरेशन कित्याक कडल्यान मेळ्ळें? पयलें 1963 हांवें धाकलो ग्रूप केला म्युजिक. तें हांवें सांगलां की पार्टयेक आमकां वचताले फ्री ऑफ चार्ज, आमी वाचताले पार्ट. मागीर कितें जालें, गव्हर्मेंटाक हॉटेलांचेर हांव 5 स्टार हॉटेलांचेर ओबेरॉय म्हाजे वांगडा ताज थिंगा हांव परफॉर्मन्स करतालो. मागीर जालें डेली हॉटेलांचे प्रोग्राम आसले. त्या भायर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान म्हाका पयलींच बोट येयली मानविका आनी ती बोट मोकोडे दिली. ती मोत म्हणटालो तुका एक प्रोग्राम सेटअप कर बोटीर. हांवें तेन्ना 3 डांस दाखोवपाक केले, देखणी, कोट्टी फुगडी आनी पुर्तुगेज डांस. आनी ते न्हेसोंक वयता पळय तेन्ना डिफरंट कांतरां म्हणटाले, पुर्तुगेज, मागीर इंग्लीश, मराठी आनी कोंकणी. हे करून 1 वराचो प्रोग्राम करताले. त्या उपरांत सांता मोनिका येयली. सांता मोनिका येयली तेन्ना गोंयांत, ती तोय गव्हर्मेंटान म्हाका दिली. आनी हें सेटअप करून आनी एक बार बसून बिसायड हें सेटअप आनी अबावट 10 वर्सां सुमार हांवें तेजे प्रोग्राम केले. आनी स्पेशल प्रोग्राम येता ते कोण डिग्निटरी बी येता तेन्ना अशीं 2 प्रोग्राम जाताले. डिग्निटरी कोण येता तेन्ना स्पेशल प्रोग्राम हांव दितालो. आनी हे भशेन 10 वर्सां सुमार हांवें केलें आनी म्हाका जायना जाल्यार मागीर हांवें तें हॉटेलांत धरलीं. तर तुवें अशे जायते परफॉर्मन्सीस केल्या, तर तातूंतले थोडे बहुत अशे उगडास धरपाचे परफॉर्मन्सीस खंयचे तुजे? हांवें शो गांव गोंयांत जालो तेन्ना 1983 सिलेक्शन जावपाक आनी प्रोग्राम सेटअप व्हडले व्हडले मनीस हाडलेले प्रोग्राम करपाक. कित्याक ते इंटरनॅशनल कॉमनवेल्थाचे सगळे प्रेजिडेंट, वायस प्रेजिडेंट
ते सगळे गोंयांत येयलेलो तांकां तेन्ना हांवें तांकां प्रोग्राम नाचला ते हांव देखणी नाचलें ताका सेलेक्शन केलेलें आमचें कोण दिल्लीचो मनीस येयलेलो आनी ताका हांवें प्रोग्राम केलो आनी मागीर पाप साहेब येयलो तेन्ना गोंयांत ताका म्हाका कमिटीन सांगलें ती मत तुमकां प्रोग्राम करपा जाय हांवें पाप साहेब येयला ते दीस तो मोटो हांव सगळो मांडो नाचलो आनी तो म्हाका तोप लागलो हांव मांडो नाचता तो आनी मागीर दुसरे दिसा पोप तेणी म्हाका दुसरे दिसा वयता पळय तेन्ना ज्ञान पाप साहेब हांव 2 पाटी मेवला एक पाटी डांस केलो आनी दुसरे दिसा तेणें म्हाका आपयलो आनी कमिटीन आपयलो आनी तेणें म्हाका पाप साहेबान ते म्हाका एक मोमेंटो दिलो ते म्हाका एकदम सारको संवसारान उगडासाक उरलें त्या भायर हांवें जायते परफॉर्मन्स केले डिफरंट प्लेस इंडियन डिफरंट स्टेट तांकां परफॉर्मन्स केले आनीक भायल्या गांवांनी नायरोबी आनी मावरीस हिंगा थिंगा जायते कडेन हांवें परफॉर्मन्स केलो तर तुका आतांचे जे आमचे जनरेशन आहा तितून तुका कितें दिसता की जे पर्यंत लायक आदीं आहलें की लोक बरे उमेदीन येताले पूण आतां लोक पार्टिसिपेट जावंक सोदतात की तांकां जस्ट पळोवपाकूच आवडटा तो आनी ते दुयेंस येवन मातसो कार्नावाल बी सगळें डावन जालां आतां स्लोली म्हाका दिसता हे पाटी ह्या वर्सा मातसो कार्नावाल चडला आनी काल हांव गार्डनान गेलोलो आनी पेरेडीक म्हाका काल फेलिसिटार केला काल बिफोर पेरेड आनीक म्हाका शॉल बी दिला आनी म्हाका दिसता कार्नावाला हे मुखार बरो फुलतलो म्हूण आनीक आनी लोक लूट जालेली आनी म्हाका समजता की जायतो लोक येवपाचो आहा कार्नावालाक आमच्या गोंयान कार्निवल पॉप्युलर आहाच पूण आतां गोंयां भायरूय ताका व्हरपाक आमी आनी आमचे गोवमेंट आनीक कितें असो एक उपाय घेवंक शकता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तिणी आमचो कार्नावाल आनी शिगमो लिस्ट ऑफ ऑल फेस्टिवल ऑफ इंडिया तितून इन्क्लूड केल्या त्या पासत लोक जाणा गोंयांत 2 फेस्टिवल जाता एक कार्नावाल आनी दुसरो शिगमो आनी हें चोवपाक लोक जायतो येता तर आमचो कार्निवल ह्या महामारीक लागून 2 वर्सां बंद उरलो तर तेतून जे पार्टिसिपेट करपी लोक आसले तांचें कितें लुकसाण जालां आसतलें जायत जाणां शिगम्याक आनी कार्नावालाक व्हडले फ्लोट केलेले ते गव्हर्मेंटान सेलिब्रेशन करूंक ना त्या पासत तांकां जायते जाणां लुकसाण जालां आनी हांव मागतां सगळ्या गोंयकारां कोणान पूण फेस्टिवलाक येता पळय ते गोंयांत मातशें मागता तें कोण चड रावं नाका आनी मास्क घाला हें हांव तुमचे कडेन मागता कित्याक दुयेंस आनी येयना जाल्यार पुरो आनी इतल्यानूच काबार जाल्यार पुरो तुमी एक बरे कलाकार तुमी बरे परफॉर्मर्स तर तुजी ती फुडली पिळगी आसा तूं फुडल्या जनरेशनाक ही कशी पास ऑन करूंक शकता हांव फोक डांस केले म्हणून आनी म्युजिकल ग्रूप केले म्हणून जायते म्युजिशियन 2 ऑक्टोबर केले आनी जायते ग्रूप जाले गोंयांत आतां म्युजिकल ग्रूप आनी म्युजीक वाचपाक आनी फोक डांस नाचपाक जायते ग्रूप फॉर्मार जाता आनी आमचे फॅमिलीन आतां सोफिया म्हणून आहा तें आतां वायलीन शिकता आनी ताका हिंगा थिंगा वताय गांवांत म्हणजे तें कोमेसाकूच आहा मात कितें जाता इगोर्जेन जावन दुसऱ्या प्रोग्रामाक हें आतां कॉलेजीनूय वचपाचो आहा हे फाटी आनी आमचे फॅमिलीन आतां म्युजिशियन जाता तें आनी म्हजो नातू तो गिटार वाजता तो येता दुसरो म्युजिशियन जावपाचो आतां तुवें इतलो वावर केला जितले मिन्स इतले सगळे लोक इन्स्पायर जाल्याच तर तूं तांकां की आतां कितें बरी एक मॅसेज दिवंक सोदता हांवें म्हज्या आनिमासान जायते ग्रूप म्युजिकल ग्रूप केले आनी फोक डांस ग्रूप केले तुमी हांवें कितें केलां पळय चोयाय
आनी तुमी गोराय कित्याक आमकां म्युजिशियन आनी डान्सर गोंया आमी म्युजिकान आनी डान्सार आमी फामद त्या पासत जायते जाण हांवें आतां करून तुमकां दाखयलां पळय तें म्हणजे आनी तुमी ग्रूप कराय हे भाशेन गोंयकार आमी दाखोवया की बरे म्युजिशियन आनी बरे डान्सर. तर आतां आमचे गोमंतक टी व्ही पळोवप्यांक आमचे आतांचो जो कार्निवलाचो संदेश हा की खायात पियात मौज करात. तर तूं आदलो आमचो किंग मोमो तूं कितें आतां संदेश दिवंक सोदता तांकां? हांव सद्दां मुडान कार्नावालाक आनी बरे खाये बरो पियात लागता तितलो पियात चड पिनाका आनीक एन्जॉय जाय फामिली घेवन बी सगळें एन्जॉय जाय आनीक कार्नावाल आमचो फुलोया हे मुखार. हांव गोमंतक टी व्ही देव बरें करूं म्हण कित्याक तुमी म्हजे येयले आनी म्हजे इंटरव्यू घेयले देखून हांवें म्हजें कितें कागद आहलो तें तुमकां सांगलें. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तर हे असले आमचे बाब तिमोथियो फेर्नांदीस. तर ताणें आमकां एक बरो संदेश दिलो की खायात पियात मौज करात पूण जबाबदारेन. तरी आमी आमची जबाबदारी पाळुया आनी असोच आमचो कार्निवल फुलोया. विवा कार्निवल.